ल्यूक. जेजू 12 जाणांक गांवांनी धाडटा. चॅप्टर 9. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवसार काडूंक तशेंच पिडारोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो. देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटकारांक बोरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें: वाटेक दांडो, पोती, खाण जेवण, दुडू कांयच व्हरो नाकात, आनी 2 आंगावलीं तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्याय एका घरांत भितर सरशात ते स्वाते वेले भायर सरो पर्यान थंयच रावात. कोण तुमकां घेना जातीत जाल्यार त्या नोगरांतले भायर सरतना तांचेर आड गोवायकी दिवचे खातीर तुमच्या पांयांची धूल पर्यान झाडून उडयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांव भोंवले. जेजू विशीं हेरोदीचो दुबाव. हेरोद उपराजा घडटालें तितलेंय आयकून घुस्पलो, कित्याक कांय जाणां जुवांव मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला अशें म्हणत, दुसरी कोण एलायजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत, तरी हेर कोण आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जिवांव ताचें शींस हांवें तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर, आनी ताका खाशा पळोवंक तो आशेतालो. जेजू 5,000 लोकांक जेवण चडोवन दिता. धर्मदुतांनी परत येवन आपणें केल्लें तितलेंय जेजूक सांगलें. मागीर एकोडे आसचे खातीर बेतसायदा म्हणलोल्या एका जाग्यार तो तांकां घेवन गेलो. तें आयकून लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताणें तांकां येवकार दिलो. देवाच्या राज्या विशीं तो तांचे लागीं उलयलो आनी ज्या कोणाक बरी जावची गरज आसली तांकां ताणें बरीं केलीं. दीस पडचो वेळ जालो आनी 12 जाणांनी लागीं येवन ताका सांगलें, लोकांक धाडून दी, आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसांव. म्हणटच तांकां भोंवतणच्या नोंगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोदून दी आनी आपणाच्या जेवण खाणाचें पळोवन दी. आनी ताणें पोत्तीपाल केलो, तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात. पूण तांणी अशें म्हणलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं आनीक कांयच ना. आमी वचून ह्या सगळ्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जायत. कित्याक सुमार 5,000 धाडले आसले. पूण तांणी आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50-50च्या जोम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात. तांणी तशें केलें आनी सगल्यांक बसयलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन आनी सर्गार दोळे उबारून तांचेर दिनवासनेचें मागणें केलें. मागीर तांचे कुडके केले आनी लोकांक वांटूंक तो ते शिसां कडेन दीत आसलो. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके तुकडे एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. जेजू विशीं पेद्रूची गोवायकी. आपल्या शिसां मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोणसो धरता? आनी तांणी अशी जाप दिली, कांय जाणां जुवां बातिस्त, दुसरी कोण एलायजा आनी हेर कोण जिवंत जाल्लो कोण एक आदल्यांतलो प्रवादी. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण म्हूण धरतात? जबाब दिवन पेद्रून म्हणलें, देवाचो क्रिस्त. पूण हें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून खोरायेन तांकां आज्ञा केली. जेजूच्या कश्टा मरणाचें पयलें बाकीत. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय. जाणटे मुखेल यादनीक आनी धर्मशास्त्री ताका भायरायतले आनी जिवेशी मागतले आनी देव ताका तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. हें सगट ताचे विशीं देवाची खोशी. देवाचो पाटलाव करतल्यांची वाट. मागीर ताणें सगळ्यां लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खोशी आसा जायत, तांणी आपणाचेच खुशेची वाट सोडची, दर दिसा आपलो खुरीस उखलचो आनी
म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळून धरूंक सोदतात तीं आपलो जीव ओगडायतलीं, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायतात तीं आपलो जीव सांबाळून दवरतलीं. म्हणटोच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपणाचोच इबाड वो आपणाचेंच घोट्टान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? तर म्हजी आनी म्हज्या उतरांची कोणाक लॉज दिसत जाल्यार मनशाच्या पुताकूय आपले आनी बापायचे आनी बागिवंत दुतांचे म्हयमेन येतलो तेन्ना तांची लॉज दिसतली. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, देवाचें राज देखल्या बगोर मोच्चिनान तसलीं कांय जाणां हांगा आसात. जेजूचें रुपांतर. हें उलोवन सुमार 8 दीस जातोच पेद्रूक जोवांक आनी जाकोबाक घेवन जेजू मागणें करूंक एका दोंगरात चडून गेलो. मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसण लोकलोकीत धोवीफूल जाली. अवचितूच दोग दादले थंय हाजीर जाले. ते ताचे लागीं उलयले, ते म्हणल्यार मोइजेस आनी एलायजा. ते मोहिमेन भरलोले दिश्टी पडले आनी कशे भाशेन जेजू जेरुजाल्या आपले जिवीत सोंपाडून वेचो आसलो ते विशीं ते गजाल कोत्ताले. पेद्रू आनी ताचे सांगाती झेमेन जोड जाले, पूण ते जागेच रावले आनी ताची महिमा तांणी पळयली आनी ताचे बरोबर उबे आसलोले त्या दोगांकूय देखले. हे जेजू सोशिल्ले कोट सोडून वेताले तेन्ना पेद्रून ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच रावल्यार बरें. म्हणटोच 3 तोंबू तांदुया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलायजाक. आपूण कितें म्हणटा तें तोच नकलो आसलो. अशें तो उलयता थंयच आसतना एक कूप आयलें आनी कुपान तांचेर सावळी घातली आनी त्या कुपांत रिकतोच शीस भियेलें. आनी कुपांतलो असो तो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत हांवें विचून काडलोलो, ताचें आयकात. आनी हो ताळो घाचतोच जेजू एकवडो तांकां दिश्टी पडलो. आपणें देखलोलें ते विशीं त्या दिसांनी शीस ओगेच रावलें आनी तांणी कोणाकूच कांय सांगलें ना. देंवचार बसलोल्या भुरग्याक जेजू बरो कोत्ता. दुसऱ्या दिसा ते दोंगरावेले देंवतासतना खूब लोक तांकां मेळूंक आयलो. अवचीत लोकांच्या जोम्यांतल्या एका मनशान व्हडल्यान उलोवन म्हणलें, गुरुजी, दया करून म्हज्या पुताक पळय म्हूण मागतां. तो म्हजो एकलोच पूत आनी पळय देंवचार ताका घट धरता. अकस्मात किळूंच मारता आनी तोंडांतल्यान फेणो काडीसर ताका फडफडायता आनी भुरग्याक बरोच कोश्टायनासतना तो सोंपेपणी भायर सरोना. ताका काडून उडयात म्हूण हांवें तुज्या शिसां कडेन मागलें, पूण तांच्यान नजो जालें. जेजून परतीपाळून म्हणलें, कसली म्हूण भावाट नासलोली आनी खोटी पिणकाई. आनी कितलो म्हूण वेळ तुमचें सोंशें हांवें आसचें आनी तुमकां हांवें सोंसचीं. तुज्या पुताक हांगासर हाड. आनी भुरगो लागीं येता थंयच आसतना देंवसारान ताका फडफडून धरणीर आपटिलो. पूण जेजून मेल्ल्या आत्म्याक बोबाट करून भुरग्याक बरो केलो आनी ताच्या बापायचे हातीन दिलो. देवाची थोराय पळोवन सगळीं थोठाकलीं. जेजू आपल्या मोन्ना विशीं नव्यान उलयता. जेजू कोत्तालो तितल्याय विशीं सगल्यांक अजाप दिसतालें तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचे तुमी हीं उतरां घट मनांत दवरात. मनशाचो पूत मनशाच्या हातांत पडचो आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजले नात, तर ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यान्याक तें लिपोवन उरलें. आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां भें दिसतालें. सगळ्यांहून व्हड कोण? आपणा मदें कोण व्हड जायत ते विशीं तांचे भितर एक वाड उप्रासलो. पूण तांच्या मनांत गळटालीं तीं चिंतनां पळोवन जेजून एका भुरग्याक घेतलो आनी ताका आपले कुशीक दवरून तांकां म्हणलें, जीं कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेतात तीं म्हाका घेतात आनी म्हाका घेतात तीं म्हाका धाडला ताका घेतात. कित्याक तुमां समजता
मोदें जो कोण उदीक ल्हान तोच सगळ्यां परस व्हड. तुमचेर आड न्हय तीं तुमच्या भागा आसात. जुआवान तोंड घालून म्हणलें, गुरुजी, आमचे सांगातीन तुजो पाटलाव करिनासलेल्या कोण एकल्याक तुज्या नांवान देंवचार काडटा आसतना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो. आनी जेजून ताका म्हणलें, ताका मना करिनाकात, कित्याक तुमचेर आड नात तीं तुमच्या भागा आसात. जेजू जेरुजाल्याचे वाटेर. सामारियेचो गांव जेजूक येवकार दिना. जेजूक स्वर्गार उबारून वचचे दीस भरोन येताले तेन्ना ताणें जेरुजाल्याक वेचें म्हूण आपलें मन थीर केलें. आनी आपणा फुडें ताणें निरोपी धाडले. ताचे पासत तयारी करचे खातीर ते वचून सामारियेकारांच्या एका गांवांत भितर सरले. पूण जेरुजाल्याक वचूंक ताणें थारायिल्लें देखून हांणी ताका येवकार दिलो ना. तें पळोवन ताच्या शिसांनी जाकोबान आनी जुआवान विचारलें, तांकां लासून उडोवंक हुकूम घालून स्वर्गावेलो उजो आमी देंवयल्लो तुका जाय? आनी वळोन ताणें तांकां बोबाट केली आनी ते दुसऱ्या एका गांवांत गेले. जेजूच्या पाटलावदारांक शिडकावनी. ते वाटेन चलता आसतना कोण एकल्यान ताका म्हणलें, तूं वेशी थंयसर तुज्या फाटल्यान हांवूय येतलों. जेजून जाप दिली, कोल्यांक धोली आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक न्हिदूंक जागे आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेंकोवंक खंयसरूच जागो ना. दुसऱ्या कोण एकल्याक ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. पूण त्या मनशान अशें म्हणलें, पयलो वचून हांवें म्हज्या बापायक मातयेक लावंक म्हाका रोज्या दी. पूण जेजून ताका जाप दिली, मेल्ल्यांत तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावूं दी. पूण तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. आनीक एकल्यान म्हणलें, सायबा, हांव तुज्या फाटल्यान येतां, पूण पयलीं म्हाका म्हज्या गोच्च्यांचो निरोप घेवन येवं दी. ताका जेजून सांगलें, कोणूय नागराक हात घाल्ल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळयतीत तीं देवाच्या राज्याक पुर्ती न्हय. देवाचें उतर हें.